मोगाळ बामणीनो मिसाची सुरवातेकूच आयच्या मुखेल याज्ञिकाची ओळख करून दिता. फादर डायलन ड कॉस्टा गांवांत चिंचोळेंचो पयलो तो राय पातकूर आसलेलो. रायतान म्हापशां पातकूर, म्हापशांतावन नावेली पातकूर आनी आतां तो कोपेलांव बोर्दा सांत जोआकीमच्या कोपेलांत. ताका आमी माईमोगाचो येवकार दिता आनी ह्या मिसाचें येजमानपण चलोवंक देवाचो संदेश तुमकां दिवंक आमी ताका बरो येवकार आमचे मदें दिता. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. प्रितीच्या बाबा भयणांनो, आयज आमी बावतिस्माच्या साक्रामेंताचेर नियाळ करतले. जेजून बावतिस्म घेतलो आनी जेजून बावतिस्म घेवन आपलो बरो वावर ह्या संवसारांत सुरू केलो. देवान आपलो पूत म्हूण सोबेमाजार परगोटलें. पवित्र आत्मो जेजूक फावो जालो. आमी दरेकल्यान बावतिस्म घेतला, पूण जायते पावटी घोडेक बावतिस्म घेतलेल्या बावार्थ्याचें जिवीत आमी जिवंक ना. ह्या वेळार आमचे सगळे गुन्यांव आमच्या मनांत हाडुया आनी देव काकलुतीक उलो मारून सगळीं बराबर म्हणुया. हांव पातकी सूर पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवड अपराध. ह्या पासत भाग्योन सदांच सांकवार मरे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सूर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भोगसूं आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. प्रार्थुया. भाग्यवंत आंतोनीक फुडें घालून आमच्या काळजा मनांतली सगळी मागणी देवा मुखार दवरुया. आनी सगळ्या आमच्या मागण्या बरोबर खेरीत भाशेन ह्या मिसांत आमी मागतल्यो. निकोलास डिक्रूज ह्या आमच्या बाबाच्या इंतेसामा पासत ताचेर ताच्या कुटुंबाचेर देवाचो सुबाम आशिर्वाद मागुया. सर्वेस्परा सासणाच्या देवा, तुवें लिस्बोवाच्या भाग्यवंत आंतोनीक खोऱ्या भावार्थाचो हुशार परगोटणार आनी गोरजे आखांताक आसलोल्यांचो थीर आसरो करून दिलोय. ताची देख घेवन जेजूचो पाटलाव करूंक आमी शिकूं आनी सगळ्या आमच्या गोरजांनी ताची मोजत आमकां मेळूं. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक.
धर्मदुतांच्या इतिहासा वेलें वाचप. थोड्या दिसां उपरांत फेस्तुसाक भेट करूंक अग्रिप्पा राजा आनी बर्नस शेजाऱ्याक आयलीं. ती हांगा जायते दीस रावलीं आनी फेस्तुसान पावलूचो प्रोश्ट राजा फुड्यान घालून अशें म्हणलें, हांगा फेलिक्सान कैदी दवरलेलो एक मनीस आसा. हांव जेरुसाल्याक आसलो तेन्ना जुदेवांच्या मुखेल यादनिकांनी आनी जाणट्यांनी ताचेर आरोप घालून कास्तीचें फर्मोण मार म्हूण म्हजे लागीं मागलें. गुन्यांवकार आनी आरोपी एकामेकाक मेळ्ळ्या बगर आनी जाचेर गुन्यांव थापतात ते सीद म्हूण हांवें तांकां सांगलें. म्हणटच ते हांगा म्हजे बोगलेक आयले आनी वेळ इबाडिनासतना दुसऱ्या दिसा न्यायसोदरेर बसून हांवें त्या मनशाक भितर हाडूंक लायलो. ताचे आरोपी थंय आसले, पूण हांव रावतालो तसले आरोप तांणी ताचेर थापूंक नात. पूण तांच्या धर्मा विशीं आनी जेजू म्हणलोल्या कोण एकल्या विशीं ताचे कडेन तांची उजोत जाली. हो जेजू मेल्लो पूण आतां पुनर्जिवन जाला म्हूण पावलू खात्रेन सांगतालो. हो तोंटो कसो सुटावो करचो तो नकळो जावन हे विशीं जेरुसाल्याक वचून थंय नीत करून घेवची कशी आसा गाय म्हूण हांवें पावलू कडेन विचारलें. पूण भोव श्रेश्ठ सम्राजान आपली नीत करची म्हूण पावलून मागलें देखून ताका शेजाराशी धाडिसर बोणकोणींत दवरूंक हांवें फर्मायलें. देवाचें उतर हें. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो, सर्वेस्पोर सर्गार आपल्या तीर सिंहासनार बसला. सगळीं म्हणया, सर्वेस्पोर सर्गार आपल्या तीर सिंहासनार बसला. आत्म्या मोच्या सर्वेस्पराची वाखाणणी कर. सगळ्या मनान, काळजान आनी सोकतेन ताच्या पवित्र नांवाची वाखाणणी कर. आत्म्या मोच्या सर्वेस्पराची वाखाणणी कर आनी ताचे उपकार कधीच विसरूं नाका. जबाब, सर्वेस्पोर सर्गार आपल्या तीर सिंहासनार बसला. प्रितुमे परस स्वर्ग जितलो उंच उंच आसा तितलो व्हड ताची भोक्ती करतल्यांताय ताचो मोग. उदेंत आनी ओस्तोम जितल्यो एकामेकाक पयस पयस आसात तितली पयस तो आमची पातकां काडून उडयता. जबाब, सर्वेस्पोर सर्गार आपल्या तीर सिंहासनार बसला. सर्वेस्पोर सर्गार आपल्या तीर सिंहासनार बसून आपलें राज समेस्तांचेर चलयता. देवाचो हुकूम पाळटल्या ताचें उतर आयकतल्या बोलवंत आनी पदवेदार दुतानो सगळे तुमी सर्वेस्पराची वाखाणणी करात. जबाब, सर्वेस्पोर सर्गार आपल्या तीर सिंहासनार बसला. शुभ वर्तमानाक आमची काळजां मनां तयार करूंक उबी रावुया. पवित्र आत्मो तुमकां सगळें शिकयतलो आनी हांवें सांगलां तें सगळें तुमच्या मनांत हाडटलो.
espora, soy, 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 soy. Survespor तुमचे सोबे आसूं, Mativa pormonin Gesù Cristo ce शुभ वर्तमान जेसून फुडें सरून म्हणलें स्वर्गार आनी संवसारार देवान म्हाका सगळी पदवी दिल्या म्हणटोच तुमी वचात आनी हांवें तुमकां आज्ञा दिल्यात तितल्योय सगळ्यो देशांतल्या लोकांक शिकोवन तांकां म्हजें शीस करात आनी बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी तांकां पवित्र स्नान दियात आनी सद्दां काल होय संवसार सोरोपुर्यान हांव तुमच्या सांगाता आसा. जेसू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमाने प्रितीच्या बाबा भयणांनो, बावतिस्माचो संस्कार आमी सगळ्यांनी जोडला आनी बावतिस्म जावन आसा सुरवात आमच्या आत्मीक जिविताची. हो संस्कार जेजून जुआंव बावतिस्ताच्या हातांतल्यान जोडलो आनी आमी दर एकल्यान हो संस्कार जोडला देखून आमी आयज ह्या देव मंदिरांत आसात. बावतिस्म संस्कार जावन आसा क्रिस्ती जिविताचे एक दार. जशे परी तुमी ह्या दारवंट्यांतल्यान भितर सरून ह्या बांकार बसल्यांत तेच भाशेन फकत जो कोण मनीस बावतिस्म घेता ताच्यानूच दुसरे संस्कार जोडूंक जातात. जरी तर तुवें बावतिस्म घेतला तुज्यान कोमूयनांव घेवंक जाता, क्रिस्म जोडूंक जाता, पिडेस्तांची मागणी याज्ञिकी संस्कारणी लग्न जावं येता. पूण जरी तर तुवें पवित्र स्नान घेवंक ना जाल्यार तुका दुसरे संस्कार मेळनात. बावतिस्म जावन आसा तो संस्कार जो आमकां दर एकल्याक सर्गीच्या राजाचे दारवंटे उक्ते करता. मोगाळ बाबा भयणांनो, फकत जो कोण मनीस बावतिस्म घेता ताच्यानूच सर्गीच्या राजाच्या दारवंट्यांतल्यान सर्गीच्या राजांत पावूंक येता. मोगाळ बाबा भयणांनो, आयज ह्या बावतिस्माचेर नियाड करूंक आमी ह्या देव मंदिरांत आयल्यात जाल्यार ह्या सर्गीच्या राजाच्या दारवंट्यांत भितर सरूंक आमी कितलीं बारी वावुरता काय हो प्रश्न आमी आमकांच विचारुया. बावतिस्माचो साक्रामेंत दर एकल्याचेर एक शाप मारता. एक पावटी बावतिस्म घेतलो दुसरे पावटी बावतिस्म घेवंक जायना. तेच परी जो कोण मनीस क्रिस्माचो संस्कार जोडटा आनी याज्ञिकी संस्कारणी घेता ताच्यान नव्यान हे साक्रामेंत घेवंक जायना. तर मोगाळ इश्टानो, बावतिस्म, क्रिस्म आनी याज्ञिकी संस्कारणी हे तीन संस्कार आमच्यान नव्यान परतून घेवंक जायनात. उरलेले चार आमच्यांनी नव्यान जोडूं येतात. आनी ह्याच पासत एक ल्हानशी बावतिस्मा विशीं गजाल करुया. आमी आयकतात सगळें आयकुया, आमी दुसऱ्यांक सांगतात सगळें सांगुया.
जरी तर एका बऱ्या भलायकेन आसलेल्या भुरग्याक आमी बावतिजम दिवंक काडटात जाल्यार एका बिस्म साहेबाच्यान, एका याज्ञिकाच्यान आनी एका दियाकनाच्यान हो ह्या भुरग्याक पवित्र स्नान दिवंक जाता. पूण म्हाका बाबा भयणानो, जरी तर एका हॉस्पिटलांत भुरगें मरणाचे तोंडणेर आसा आनी डॉक्टर म्हणटा भुरगें 20 मिनटांनी ताका कितेंय जावंक शकता, आनी जरी तर इगोर्जेंत वचून याज्ञिकाक आपयतलो 30 मिनटां लागतलीं, जाल्यार असल्या परिस्थितींत कोणाच्यान बावतिजम दिवंक जाता काय? भुरगें मरणाचे तोंडणेर आसा, आवय बापूय म्हणटात भुरग्याक बावतिजम दिवंक जाय. याज्ञिकाक आपोवंक जायना, बिस्पाकूय आपोवंक जायना, दियाकनाकूय आपोवंक जायना, कोणाच्यान दिवंक जाता काय? मुगाळ बाबा भयणानो, आयकुया, सगळें आयकुया. दुसऱ्यांक सांगतात सगळें सांगुया. असल्या परिस्थितींत कोणाच्यानूय बावतिजम दिवंक जाता, जावं तो क्रिस्तांव मनीस, जावं तो दुसऱ्या धर्माचोय मनीस. पूण म्हाका बाबा भयणानो, 4 वस्तू त्या बावतिजम दितल्यान आपल्या मनांत सांबाळूंक जाय. आनी ह्या 4 वस्तू म्हणल्यार खंयच्यो काय? पयले सुवातेर ह्या मनशान उदक वापरूंक जाय. उदक जरी तर वापरिना थंयसर त्या भुरग्याक बावतिजम मेळचो ना. दुसरे सुवातेर जी उतरां याज्ञीक बावतिजमाचे संस्कारनेत म्हणटा ती उतरां ह्या मनशान म्हणूंकूच जाय, हांव तुका पवित्र स्नान दितां बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. पवित्र त्रित्वी हाजीर आसता. पवित्र सोबेचें मन त्या मनशाच्या मनांत आसूंक जाय. पवित्र सोबेचें मन म्हणल्यार कितें? आमी भुरग्याक बावतिजम दिता, हें भुरगें स्वर्गार पावचे खातीर. हें पवित्र सोबेचें मन त्या मनशाच्या मनांत आसूंकूच जाय. आनी चवथे सुवातेर एक तरी विटनस, गोवायकेचो मनीस हाजीर आसूंक गरज. मोगाळ बाबा भयणानो, भुरगें मरणाचे तोंडणेर आसा, असल्या भुरग्याक खंयच्याय मनशान बावतिजम दिवंक जाता, दुसऱ्या धर्माच्या मनशान पासून. पूण ह्यो 4 वस्तू ह्या मनशान करूंक जाय. उदक, बावतिजमाच्या संस्कारणेची उतरां, पवित्र सोबेचें मन आनी एक गोवायकेचो मनीस. एक पासून थंयसर उणें आसा जाल्यार बावतिजमाचो संस्कार अशें आमच्यांनी म्हणूंक जायना. इतलें सोंपेपण पवित्र सभा आमकां स्वर्गार वचूंक दिता. मोगाळ बाबा भयणानो, पवित्र सभेक आमचो हुस्को आसा. पवित्र सभेक जाय आमी दर एकलो स्वर्गार पावलेलीं. इतलीं सोंपेपणां बावतिजमा विशीं पवित्र सभेन आमकां दिल्यात जाल्यार आयज आनीक एक प्रश्न आमी आमकांच घालूंक गरज. आमी आमचे वाटेन स्वर्गार वचूंक आनी आमचो आत्मो सांबाळूंक कितलो भार घेता काय? आयज शुभ वर्तमानांत आमी आयकलां जेजू आपल्या शिसांक म्हणटा, आख्ख्या संवसाराक वचात. ज्यो आज्ञा हांवें तुमकां शिकयल्यात त्यो हेरांक शिकोवन सगळ्या देश लोकांक म्हजे शीस करात. आनी बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी पवित्र स्नान दिवन तांकां म्हजे शीस करात. मोगाळ बाबा भयणानो, हीच आज्ञा पवित्र सभा घेता. जी आज्ञा जेजून आपल्या शिसांक दिल्ली ती आज्ञा पवित्र सभा आपणायता.
आनी एका भुरग्याक पवित्र स्नान दिता बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. ज्यो आज्ञा जेजून मनशांक शिकयल्यात त्यो आज्ञा मनशांक शिकयता आनी सगळ्या देश लोकांक जेजूचे शीस जावंक आदार दिता. मुखार भावां भयणांनो, बावतिस्माच्या साक्रामेंतांत थोड्यो खुणा आसात आनी ह्यो खुणा म्हणल्यार कितें काय? खुणा जावन आसा एक वस्त, जी वस्त आमकां दिसती पडटा ती वस्त दिसोन आसलेल्या वस्तूंची आमकां खबर सांगता. आनी ह्यो खुणा बावतिस्माच्या साक्रामेंतांतल्यो खंयच्यो काय? पयले सुवातेर 9 शिसांचें तेल, दुसरे सुवातेर उदक, तिसरे सुवातेर क्रिस्माचें तेल, चवथे सुवातेर पवित्र कुर्साची खुणा, पांचवे सुवातेर धोवी न्हेसोण आनी 6वे सुवातेर बावतिस्माची वात. आयज बावतिस्माच्या साक्रामेंताचेर नियाळ करतना आमी ह्यो खुणा आमच्या दोळ्या मुखार धरून ह्या खुणाची आमी समजणीक घेवंक गरज ना. तर केन्नाय आमी कोणाच्याय बावतिस्माक पावलीं जाल्यार फकत यादनीक उलयता, यादनीक करता आनी आमी फकत बेस्ती चुबी रावन पळयता आनी आयकता. ह्या खुणाची समजणी आमकां आसूंक गरज. जाल्यार हाची समजणी कितें काय? पयले सुवातेर 9 शिसांचें तेल, ह्या तेलाची मागणी भुरग्याच्या ओड्ड्याचेर जाता. आनी जे मूड पातक भुरग्याच्या काळजांत आसा, जाका आमी म्हणटा आदांव एवेचें पातक, ह्या मूड पातकाचें बोगसणें भुरग्याक फावो जाता. आमी ल्हान भुरग्याक तेलान मसाज करता. जाल्यार मोगाळ भावां भयणांनो, आमी भुरग्याक तेलान कित्याक मसाज करता? घोट जावं. तेच भाशेन हें 9 शिसांचें तेल कुणायता भावार्थांत घोटाय. हें भुरगें भावार्थांत घोट आसूंक जाय. पयले सुवातेर मूड पातकाचें बोगसणें आनी दुसरे सुवातेर जेजूचेर भावार्थांत घोटाय ह्या भुरग्याक फावो जाता. दुसरे सुवातेर उदक, आमी उदक वापरता नितळ करूंक. तेच भाशेन हें भुरगें नितळ जालां म्हूण उदक दाखयता. मरण उदक जावन आसा, मरणाची खुणा उदकाक लागून मरणूय येवंक शकता. जाल्यार बावतिस्माच्या साक्रामेंतांत भुरगें पातकाक मरता म्हूण उदक खुणायता. आनी तिसरे सुवातेर उदक खुणायता नवें जिवीत. आमी झाडांक उदक घालता, झाडांक नवें जिवीत मेळटा. तेच भाशेन भुरग्याकूय नवें जिवीत मेळ्ळां म्हूण उदकाची खुणा आमकां दाखयता. जाल्यार मोगाळ भावां भयणांनो, उदक 3 वस्तू खुणायता. पयले सुवातेर नितळसाण, दुसरे सुवातेर पातकाचें मरण आनी तिसरे सुवातेर नवें जिवीत. क्रिस्माचें तेल, ह्या तेलाची मागणी भुरग्याच्या कपोलार आमी करता. आनी क्रिस्माचें तेल कुणायता पवित्र आत्म्याचें देणें. भुरग्याक ह्या तेलाचे मागणे उदेशी पवित्र आत्म्याचें देणें फावो जाता. आनी बरोच भोर 3 मिसांवां, प्रवादीक मिसांव, गवळीक मिसांव आनी यादनिकी मिसांव भुरगें जोडटा. जाल्यार मोगाळ भावां भयणांनो, क्रिस्माचें तेल 2 वस्तू कुणायता पवित्र आत्म्याचें देणें आनी ही 3 मिसांवां प्रवादीक, गवळीक आनी यादनिकी. पवित्र कुर्साची खुणा जेन्ना हें भुरगें दाराचेर आसता तेन्ना यादनीक आवय बापूय पोदोन मोदोन ह्या भुरग्याचेर कुर्साची खुणा
कांतोय खुणा मागतात जाल्यार याज्ञीक जावन आसा आख्ख्या संवसाराच्या क्रिस्तांवाचो प्रतिनिधी दाखयता हे भुरगे बावतिज्म घेता जमलोलीच कुशाल नात पूण आख्ख्या संवसारांतली पवित्र सभा कुशाल आसता कित्याक एक नवें भुरगें पवित्र सभेचें वांगडी जाता आवय बापूय कुणायतात दुसरीं घरचीं पोदोन मोदोन कुणायतात दुसरीं जमलोलीं भावां भयणां पवित्र कुर्साची कुणां उपरांत धोवी न्हेसोवन मुखार बाबा भयणानो धोवी न्हेसोवन आमी भुरग्याक कित्याक न्हेसयता काय कुणायता निर्मळपण हें भुरगें मूळ पातकांतली ताका सुटका मेळ्ळ्या जाल्यार ताणें आपलें जिवीत निर्मळ सांबाळूंक जाय आमी आमचे कपडे मेडे जाता तेन्ना धुतात तेच भाशेन मोगाळ बाबा भयणानो आमी आमचें आत्मीक जिवीत नितळ सांबाळूंक जाय पातकाक लागून पातकाची खोतां आमच्या आत्म्याचेर पडटात तेन्ना कुमसाराच्या साक्रामेंता उदेशी नितळ जावन आमी निर्मळपणान जिवंक धोवी न्हेसोवन आमकां उलो करता आनी सरशेवटी बावतिज्माची वात लायटरान पेटयनात ते मॅच बॉक्सानूय पेटयनात पूण बावतिज्माची वात पेटयतात त्या पास्कांचे वातींतल्यान जी कुणायता पुनर्जिवंत जाल्लो जेजू पुनर्जिवंत जाल्ल्या जेजू कडल्यान भुरगें उजवाड घेता आनी ह्याच उजवाडान ह्या भुरग्यान जीव गरज आसा जाल्यार मोगाळ बाबा भयणानो ही जावन आसा समजणी पवित्र बावतिज्माच्या संस्कारांतल्या खुणाची जायते पावटी घडयेक हांची समजणी आमकां आसना आनी ह्या पासत बावतिज्माक येता तेन्ना आमी बेश्टीच पळयता बेश्टीच आयकता आनी घरा वचून सेलेब्रेशन करता आयज हो बावतिज्म साक्रामेंत आमकां कितें करूंक आपयता काय मोगाळ बाबा भयणानो दोनूच वस्तू आमच्या आदाराक घेवया पयले सुवातेर हो पवित्र स्नानाचो संस्कार आमकां दर एकल्याक ती 3 मिसावां जीवंक आपयता आनी सांगलां ते भाशेन ही 3 मिसावां म्हणल्यार प्रवादीक मिसांव गवळीक मिसांव आनी याज्ञिकी मिसांव प्रवादीक मिसांव कितें करूंक आमकां उलो करता एक प्रवादी जशें परी बरें आसा तें शिपडायता वायटाचेर निशेध मारता तेच भाशेन ह्याय भुरग्यान ह्या प्रवादीक मिसांव जोडलां देखून बरें आसा तें शिपडावंक जाय आनी वायटाचेर निशेध मारूंक जाय हाका म्हणटा हांव प्रवादीक मिसांव दुसरे सुवातेर गवळीक मिसांव जशें परी एक गवळी आपूण फुडें वता आपल्या शेळ्यांक बरे वाटेन व्हरता तेच भाशेन आमकांय दर एकल्याक बरे फुडारी जावंक आपयल्यात बरे फुडारी जावन आमी बरे वाटेन वचूंक जाय आनी दुसऱ्यांकूय आमी बरे वाटेन व्हरोंक जाय आनी तिसरे सुवातेर याज्ञिकी मिसांव एक याज्ञीक जशें परी आपल्या उतरांनी कोरण्यांनी देवाचें उतर परगट्टा तेच भाशेन आमी आमच्या जिवितांत उतरांनी आनी कोरण्यांनी देवाचें उतर परगटूंक गरज बावतिज्माचो साक्रामेंत मिसांव दितलो साक्रामेंत ही 3 मिसांवां आमकां फावो जातात प्रवादीक मिसांव गवळीक मिसांव याज्ञिकी मिसांव ह्या मिसांवां प्रमाणे आमचें जिवीत आमी आकारतले तेन्नाच आमी देवाचीं भुरगीं जातल्यात आनी दुसरे सुवातेर मोगाळ बाबा भयणानो दुसरी शिकवण आयच्या नियाळांतल्यान आमी घेवया ती म्हणल्यार आमचो आत्मो सांबाळूंक वावरुया पवित्र सभा आपल्या फुडाराच्या म्हणजे जेजूच्या पाटलावदारांचो आत्मो सांबाळूंक भारी वावुरता जाल्यार आमी दर एकल्यान आमचो आत्मो सांबाळूंक वावरूंक गरज ह्या संवसारांत आमच्यांनी कांयच सांबाळूंक जायना आमची कूड सांबाळूंक जायना
आमची गिरेस्तकाय आमच्यांनी सांबाळूंक जायना. फकत एकूच वस्त आमच्यांनी सांबाळूंक जाता ती म्हणल्यार आमचो आत्मो. सांबाळूंक जाता तें तरी आमी सांबाळून दवरुया. तर मोगाळ बाबा भयण्यानो, बावतिस्माच्या साक्रामेंताचेर आयज आमी नियाळ केला. सरशेवटी आमची ही 3 मिसांवां जिवंक आनी आमचो आत्मो सांबाळूंक ह्या पवित्र मिसा भेटेंतल्यान देवाची कृपा आनी बळ आमकां सोदुया. उबी रावया. आनी ह्या वेळार काय आमची मागणी आनी आमच्यो गरजो भाग्यवंत आंतोनीक फुडें घालून देवा मुखार आमी दवरुया. आमच्या पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी आपल्या वावरान सदांच पोरजेक कुटुंबाची तत्वां उखलून दवरूंक शिकोवंक आनी हे पोरी आमचे कुटुंब मजबूत आनी अखंड जावंक तांकां पवित्र आत्म्याचें बळ मागुया. बावतिम्स घेतलोली आमी सगलीं जेजू वरवीं बापाची भुरगीं जाता म्हूण समजून घेवंक आनी देवकी जिवीत जिवंक आमकां जबाबदारी आसा म्हूण वळखूंक घेवंक आनी ती जबाबदारी आमी पाळूंक आमकां बापाची कृपा मागुया. भुरग्याची मागुया. आमची काकूट ह्या त्रेजेनान आपले इंतेसांव भेटयतल्या निकलस डिक्रूज हाचेर आनी ताच्या कुटुंबाचेर भाग्यवंत आंतोनीचे विणवणेन देवान आपलो आशिर्वाद घालूंक आनी ताणें मागलोले उपकार ताका फावो जाव म्हूण बापा लागीं मागुया. भुरग्याची मागुया. आमची काकूट ह्या वेळार आमचे दोळे धांपुया. आमची काळजां मनां उगडुया आनी भाग्यवंत आंतोनीक फुडें घालून आमच्या काळजां मनांतली सगली मागणी देवा मुखार दवरुया. भोव सर्गींच्या बापा, भाग्यवंत आंतोनीचे मोजतीन आनी विणवणेन ही आमची खालती मागणी तूं मानून घे. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. दाना तयारीच्या वेळार आमी गायन करूया. C1 पेज 28. Amche dole ubaru
म्हज्या बाबा भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सूर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें साव म्हूण मागात. सर्वेस्परा आमच्या प्रितीच्या बापा, तुज्या भोगता आंतोनीच्या उगडासाक भेटयलोलें हें बलिदान दोळायेन मानून घे. ह्या देवीक गुठांत वांटो घेवन तूं आमचो मोग करताय तसोच आमी हेरांचो मोग करूंक पावो. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां बहारुया. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदार आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थाय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो भाग्योंत आतून तुज्या भोगताच्या मनाक ताचे पोरबेक तयार जावंक तुजे पवित्र सोबेक तूं फावो करताय. ताचें पुण्यवंत जिवीत आमकां धीर दिता. ताची शिकवण आमचें गिन्यान उजवाडायता. ताच्या मागण्याच्या धर्मान आमकां तूं सांबाळटाय. देखून देवदूतां आनी भोगतां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. बाबा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगल्या पवित्रपणाची सोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगो. आपलेच खोशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें,
तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात। ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत। पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें। हें म्हज्या उगडासाक करात। बाबार्ताचो घुट पोरगो ठुया, तुझ्या खुर्सानी फुलोर जीवन कोणावर मी तुवें आमकां सोडयली सोम्या। संवसाराच्या सोडवंडार आमची सोडवण कर। बाबा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भोक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता। तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता। आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता। सर्वेस्परा, आख्खे प्रितुमेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी लिओ 14वो आमच्या बाग्योन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गोवळी बापा, सिमियांव आमच्या आदारी बिस्पा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय। पुनर्जिवंतपणाचो बोरवोसो धरून मेल्यान ती आमच्या बाबा भयणाची काकलूत कर। तांकां आनी तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पडजडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर। आमा समेस्तांची आपली मागणी घेवन बाग्योंत आंतोनीची मोजत मागूंक ह्या देव मंदिरांत एकठांय जाल्ल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता। अंकवार मारी देवाचे माये सांगाती तिच्या पोती बाग्योन जुजे, बाग्योन धर्मदुतां, सांत जुजेवाज आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी। तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर। जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं। त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक आमेन। मुगाड बाबा भयणानो, बाग्योंत आंतोन प्रवादी कसो वायटाचेर ताणें निशेध मारलो, बरें आसा तें ताणें शिपडायलें। एक गोवळी कसो आपूण बरे वाटेन गेलो, दुसऱ्यांकूय बरी वाट दाखयली। आनी याज्ञीक कसो आपल्या जिवितांतल्यान, आपल्या उतरांतल्यान, कोरणेंतल्यान देवाचें उतर ताणें पुरगोटलें। होच बाग्योंत ताका आमी मान दिता। जायत्यो वस्तू सांडटात तेन्ना ताका आमी उलो करता आनी ताच्या मजतीन जायत्यो सांडलेल्यो वस्तू आमकां मेळ्ळ्यात। ताचे मजतीन सांडलेल्यो वस्तू मेळ्ळ्यारूच पुरो ना। कांय पावटी आमचो आत्मोय सांडलेलो आसा। होच आत्मो आमी देवाक जिखून घेवंक आमकां कृपा मागतना त्या जेजून शिकयल्लें मागणें म्हणून बापाक उलो करुया। आमचे बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां मुकोस आनी आमकां ताणें ठोवून दिवं नाकात, पूण वायटांतली आमकां निवार। हो जावन आसा जेजू। ह्याच जेजूच्यो आज्ञा आपल्या जिवितांत जिवन बाग्योंतांतून बाग्योंतपणाचो रस्तो चल्लो आनी बाग्योंतपणाचो मुकूट जोडलो। ह्या जेजूक शेवंक फुडें सरतलीं आमी सगळीं सुभागी। म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एका उतरान म्हाका भलायकी मेळटली।
कोमियाच्या वेळार आमी गायन करूया D6 पेज 49. So, so, how we,
उबी रावया. प्रार्थुया. सुर पदवेदार आनी भोव मोगाळ बापा, भाग्यवंत आंतोनीचो उगडास करून स्वताचो उजवाड आनी भावां भयणीचो मोग आमच्या काळजांनी सांबाळूंक आनी तो आमच्या कोरण्यांनी दाखोवंक जेजूच्या मासा रोगताच्या ह्या पवित्र जेवणांत आमकां दिसान दीस ओदीक तुजो आदार मेळूं. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमेन. उपकार करून बसात. पयले सुवातेर हांव फादर डायलनाक किरीत भाशेन दिनवासता. ताणें हांगा येवन इतले पयस तावन मिसाची भेट भेटयली आनी बरे भाशेन देवाचें उतर आमकां वांटून दिलें देखून देवान ताचेर आनी ताच्या मुयण्यारपणांचेर किरीत भाशेन आशिर्वाद घालूं. कोणाकूय मिसाचें इंतेसांव दिवंक जाय वो डोनेशन दिवंक जाय जाल्यार आमचें ऑफिस उक्तें आहा. तेच भाशेन सोवेनीर रूम उक्तो आहा. तातूंत कितें वस्तू घेवंक जाय ते आमी ते स्पेशल स्टॅच्यूज केल्ले 100 तातूंतले सुमार 10 मोडले आनी ते एकदम अवघड तें करूंक जाय ते ट्राय करून केल्ले पूण 1000 करूंक लायले पूण तातूंतले जायते मोडलेले आहात. ते पासत पुत्तून कोत्ता 100 प्रती हाडलेल्यो त्यो सुमार 90 प्रती होपल्यो आनी हांवें सांगलां सुबेजूच कर कित्याक लोक मागीत आहा. ताणें तो पयला तो बरो दिसता. मागीर तो आतां मेळना जाल्यार मुंगडाराचो तुमकां मेवतलो. बैगून आंतोनीची इमाजी भायर 2 आहात. ही मागीर आमी थंय दवरतले. 2 वडींनी येवचें. कोणाक खुशी आहा तेणे सगल्यांक आमी फोर्स करना उमांक घेवंक. कोणाक तरी जाय 2 वडींनी येवचें आनी सारकें भायर सरचें त्या 2 दारांतल्यान. सायडीचीं दार आहात. ह्या दारांतल्यान भायर सरचें न्हय. मिडल डोर्स ती भायर सरोंक न्हय. ती दुसऱ्या कामा पासून. सो तुमी सारकें त्या दारांतल्यान भायर सर. कॉरिडरांत आहात तांकां इमाजीचो उमाव भायल्यान आहा ती इमाज आसतली. तुमचें 2 व्हिलर्स पार्किंग हांगा 4 व्हिलर्स थंय. आनी हांव पोर बी दितां तुमकां कित्याक हांव मातशें काल रागान उलयलो कित्याक आमच्या वॉलंटियर्स आहात तांकां आक्रमण केलें देखून. पूण कालच्या दिसाक मागीर सांजे आनी मागीर लेगून बरे भाशेन म्हाका ते म्हणटात फादर व्हडलो स्मायल घेवन येतात मो आतां तुवें सांगल्या उपरांत. आनी हांव खरेंच रागान उलयलो कित्याक अरे ते बाळे सेवा करतात तुमी तुमच्या मनांत कितें घेवन येतात तुमी सांगतात तें आयकात. पूण म्हाका तेणें सांगना फादर कांयच आयज लेगून सकाळीं सगलें बरे भाशेन जालां सांगलां ते भाशेन. म्हाकाय खुशालकाय हांव पोर बी दितां तुमी तांचें आयकता देखून. पूण मांडावळ तरी आसल्यार ती बरी भाशेन भास तांची ब्रिलियंट वे ऑफ पार्किंग. पयल्या मिसाक सगले एके वाटेन मागीर मीस जाले उपरांत तांकां भायर सरूंक सोंपें. दुसऱ्या मिसाची ए वाटेन तिसऱ्या मिसाक पोत्तून ते वाटेन चवथ्या मिसाक ए वाटेन हे भाशेन एकमतीन केल्लें पार्किंग तें. ते भायर मोदेकोच स्पेस सांबाळटात. केन्ना एमर्जन्सी जाल्यार कोण कार ब्लॉक जायना. ही पद्दत तुमच्या मनांतली पद्दत तुमी वापरची न्हय. पूण ते सांगतात की हांव काल आनी पयर पडोवंक गेलां तेणें म्हाका दाखयल्या ही पद्दत आमची. खूंय मोदें पार्किंग करून वेचें न्हू ते सांगतात आसतात ते सांगतात ते. आनी हांव तुमकां पोर बीन दितां आयकलें देखून तुमी. फादर हायसीन कुमसुंदरींत आहा आनी फादर दानाम 9 ते 12 आनी 4 ते 5:30 सांजे आसतलो. बायगोंत आंतोनीच्या पुर्बेच्या दिसाक एक तियात्र आसतलो. संवसारांत आसतना बोरेनारायण डायरेक्टर प्रिन्स जेकब आमच्या कंपाउंडान जातालो 7:15. तिकेटी 10 तारखेर तावन मेवतल्यो.
गोल्डन पेंट मारला चाक्क जातात ती कित्याक हे भाशेन आसूंक जाय तें तरी श्रायन जातलें हे भाशेन चकचकीत लोकलोकीत आसूंक जाय सो इलो इलो वावर हांव तो सुरू करतां तुमच्या दुडवांक लागून तुमी दुडू दितात देखून आनी बायगून हातूंची ही गरज बरी नेटोवंक आमी आंवड येता तर तुमकां हांव करीत भाशेन देव बरें करूं म्हणटा उबी रावया सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोवे आसूं आनी सुर पोदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुम्हा समेस्तांचेर आपलो आशिर्वाद घालूं आमेन वचून यात खरें क्रिस्ताचें जिवीत जिवंक त्याच क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार भाग्यवंत आंतोनीची विनवणी मागूंक मागणे भाग्यवंत आंतोन तुज्या नांवान आनी तुजे विनवणेन देवान केलोली विस्मिताय आयकून व्हडा बोरवोशान हांवूय तुजे फुडें येता आनी तुजी दोयार नदर मुशीर घाल म्हूण कालतेपणी मागता हांव नोमान तुका भाग्यवंत आंतोन निर्मळकायेच्या लिली फुलां नोमान तुका जाणवायेच्या सागोरा नोमान तुका प्रिती मोगान पेटलोल्या शिव वर्तमानाच्या धर्म दिता कोर मोचें जिवीत निथळ निर्मळ बोर मोचें मन जाणवायेन पेटोय मोचें काळीज प्रिती मोगान आनी सोर भोंवती मोच्या कुरण्यांनी देवाचें उतर पुरगोटूक म्हाका शिकय ए देवाच्या इस्ता हांव पातकी आनी गुन्यांवकारी म्हूण तुजे उशीर ओळखून घेता आनी मोचें कोती बरीत काळीज तुका उक्तें करता आनी तुजे वेंगेन आयलोलो तोच बाळूक जेजू तुजे विनवणेन म्हाका भक्षण दितलो आनी गरज त्या कुडी आत्म्याच्या देण्यांनी म्हाका भरतलो म्हूण आज बाळगिता आनी बोरवोशान रावता भाग्यवंत आंतोन दुखेस्तांच्या बुजवणदारा तुजी दोयाळ नदर मुशीर घाल आनी मोचें दोलडीरपण आनी उपद्रे म्हजें हुस्कें आनी कोती म्हज्यो भिरांती आनी आकान पडे म्हज्या हुस्क्या कोतींतलो म्हाका निवार तुजे वेगीन आसलेल्या बाळका जेजूक म्हज्यो गरजो उक्त्यो कर आनी आतां तुजे फुडें घालता तो उपकार
म्हाका बेगीच मेळून घे. ह्या वेळार तुका कितें जाय तें देवा लागीं माग. ओचोऱ्याच्या बागयोन आतोन तुका उलो मारतोल्यांक तूं ना म्हणोनाय, पूण तांकां सदांच पावूंक तूं राजी आसाय. तो तुजी पदवेदार मसोतीन एक काल्तिकायेचें क्रिस्ती जिवीत जिवंक मेळून घे म्हाका निर्मळाय आनी कणवणाय, तोणाय आनी शांतीताय, ल्हानविकाय आनी सोंसणीकाय, गोठाय आनी जाणवाय. आमच्या धर्मीक फुडाराक राख आनी सांबाळ. तुजे विनोतेन जेजू सारकेले बरे गूण ते जावंक निर्मी आनी ताच्या हातान घातलेल्या हिणाक स्वताच्या आंदोलनाच्या मार्गात चलोवंक तांचे खातीर तूं जमन आसतना विनोदी कोर. आमेन. आमी शेवटाक गायन करुया. U25 पेज 243. आमी पयलो आनी तिसरो श्लोक आयकल्या.